धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. दुसऱ्या साबता दिसा सोडून हे सगळे शहरस देवाचे उतर आयकूंक जमो जाले. पूण लोकांची केट पळोवन सुदेव मोसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पावल आनी बार्नबास कांय फाटी फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले. देवाचे उतर पयले तुमकां कळीत करची गरज आसली, पूण तुमी ते इन्कार करून सासणेक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगतां आनी हेर जातींच्या लोकां ते परततां. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वेच्या पंथा बाचावेचे हातेर तो जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. हें आयकून सुदेव न्हय आसलेले संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. सासणेक जिविताक नेमलेल्या सोमेस्तांनी सत मानलें. अशें सोमयांचे उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारले. पूण सुदेवानी थोड्या भक्तिवंतांनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मुखेस्तांक साळवायले आनी पावल आनी बार्नबासाचेर काटकाय उठयली. शेकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडायले. धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयांची धूळ फाफोडली आनी ते इकोनियाक भायर सरून गेले. पूण शिस संतोषान आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. पृथ्वेर शेकानशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया, कित्याक ताणें केल्या दसऱ्या. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र भावल्यान जोडून दिला ताका जैत. श्लोक. पृथ्वेर शेकानशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सडवण परगट केल्या. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली न्यायनीत उगडापी केल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताच्या मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो उगडास केला. श्लोक. पृथ्वेर शेकानशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. पृथ्वेच्या कोणशा कोणशांनी आमच्या देवाची सडवण देखली. पृथ्वेच्या सर्व देशानो सर्वेस्पराक जयकार करा. संतोषान गितां गाया, उल्हासान स्तुती करा. श्लोक. पृथ्वेर शेकानशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सांजुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडार ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोमया आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काल हांव तुमचे सांगाता आसो न्ही, हांव कोण म्हूण तुका समजना मू? जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणूं येत? हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा हें तूं सतमानी नाय? हांव तुमचे लागीं उलयता ती उतरां म्हजेच ताकीच हांव उलयना. बापच म्हजे सवे रावून आपली कामां चलयता. हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा म्हणून हांव सांगता तें तुमी सतमाना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पुनी सतमाना. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सतमनता तो हांव करता ती कामां करतलो. तितलेंच न्हय, ताच्याकी वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापासशी वेता. बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नांवे तुमी कितें विचारल्यारी हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नांवे मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचे उतर हें. वाक्कांनी तुका क्रिस्ता.